सगळीं उबी रावया याज्ञिकाक येवकार दिवंक गायन करुया A31 पेज 16. Sorveis pora eklians neva Sasna gnoman tuka Sorveis pora eklians neva Sasna gnoman tuka Babaci, ani putaci, ani povitratmiaci navi. Amen. Surve spurtumci, soviasum. Tumci soveasu. Istano आयज आमी हांगासर आसात बागेवन हातून एक मान दिवन आमची विणवणी घेवन आयिल्ली आसात आमची दिनवास घेवन आयिल्ले आसात आनी आयज खुशालकायेचो दीस कित्याक पवित्र सभा बागेवन जोकी आनी आनाची परब समरमता जेजूचे शेमाय शेपायचो उगडास करता आयज ही परब समरमतना आमी दर एकली आमचे शेमाय शेपायचो उगडास करता आमचे शेमाय शेपाय पासत मागता जी जिवी आसात जी उतरून गेल्यान तांचे पासत जायते फावटी आमच्या कुरण्यांनी ही आमची शेमाय शेपाय आजो आजी आमच्या जिविताची गिरेस्तकाय म्हणून ओळखूंक आमी चुकल्या हे वेळार देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया काळजांत थावन दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून स्वरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सुदांच वार मरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां लोकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो आमेन Somia kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor Krista kaklut kor Krista kaklut kor Krista kaklut kor Krista kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor ह्या वेळार आमची इंतेसवान देवा मुखार आमी घालुया हे मीस सांबिटयता जोन दीस समोरमतले साविया फेर्नांडीसा पासत ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया तेच भाशेन आमच्या शेमाय शेपायचो उगडास करुया जी कोण तरुण गेल्यान तांकां सासणीक सवस्काय आनी जी कोण जिवी आसात तांकां बरी भलायकी मागुया प्रार्थुया
सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजांच्या देवा, बागयोन जोकी आनी आना मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याचो पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवन उदार मनान तयार करून म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक वाचयल्ली सोडवून आमा सुमेस्तांक मेळ म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्त आहा वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिडके फाटल्यान पिडकाक आमच्या पुर्वजांचे वाखाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे, तांचे प्रमाणीक कोन्यांचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवां पंडुरांक उरल्या. ताची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशें तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी संस्कायेंनी पेल्ल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेक जिवीत आसा. सगळीं पोरसां तांची जानवाय परगोडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंहासन. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंहासन. तुजे सोसींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुजें शिंहासन बसयतलो. अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंहासन. खरें सर्वेस्परान शिंहण सात विचून काडला, तेच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों, हांगा म्हजें विराड करून हांवें जेवचिलां. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंहासन. थंय दाविदाक बोलवून सोसोत हांव उपचयतलों आनी म्हज्या मागलेल्याचो घराचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोचेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजोळटलो. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंहासन. शिवटमण आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करून सगळीं उबीं रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora kasoizo. Sorvespora, sorvespora, sorvespora kasoizo. इस्रायलाचे बुजवणेची वाट तो पोलेतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. Sorvespora, sorvespora, sorvespora kasoizo. Sorvespora, sorvespora, sorvespora kasoizo.
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं माती वा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें नोदोर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसले तुमचे कान बागी हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमी पळयतात तें पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो एक दीस एक टिचर खंय आपल्या वर्गांतल्या भुरग्यांक बँक हें कितें तें शिकयताली आनी टिचर सांगूंक लागली पळय भुरग्यांनो ल्हान भुरगीं तीं बँक म्हणल्यार जातून आमची गिरेस्तकाय आमी दवरतात जातून मोलाच्यो वस्तू सांबाळून आमी दवरतात आनी हें म्हणटाच आसतना एक ल्हान भुरगें उबें रावलें खंय आनी टिचरीक विचार करूंक लागलें टिचर जरी तर आमी बँकान गिरेस्तकाय दवरतात जाल्यार म्हजी शेमाय म्हजी गिरेस्तकाय तशें जाल्यार म्हजे मामा आनी दाडान म्हजे शेमायक बँकान व्हरोन दवरल्या कितलेच दीस जाले कितलेच म्हयने जाले ती घरांत ना तर म्हजे शेमायकूय ह्या बँकान व्हरोन दवरल्या तेन्ना टिचर खंय ओगीच चुरली कित्याक आपणाकूच जबाब दिवंक लागली बँकान मोलाच्यो वस्तूच दवरतात मनशांक दवरिनात आयज ह्या भुरग्यान ल्हानूच आसतना नियाळ्ळें आनी मानून घेतलें ओय म्हजी शेमाय म्हजी गिरेस्तकाय म्हणून आयज संवसार वस्तूक मोलाच्यो आनी गिरेस्तकायाच्यो म्हणून सजमता पूण मनशां आनी केरीत भाशेन जीं जाणटीं आसात तीं मोलाचीं तीं आमची गिरेस्तकाय म्हूण सजमूंक फाटीं उरतात ह्या पासत पवित्र सभेन आयचो दीस केरीत भाशेन जेन्ना जेजूचे शेमाय शेपायची परब समोर उमता तेन्ना होच संदेश आमच्या कानार घालता की संवसारा जागीं जायात जाणटीं आनी केरीत भाशेन आमची शेमाय शेपाय आमची गिरेस्तकाय म्हूण ओळखून घेयात म्हूण आयज पवित्र सभा उगडास करता जेजूचे शेमाय शेपायचो हो आजो आजी आमच्यार म्हणोंक शकता कित्याक ती जेजूचे मांयची आवय आनी मांयचो बापूय आन्ना आनी जोकी हांची खबर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळना पूण तांची खबर एपोक्रिफल ह्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलेली आसा कितें भाशेन प्रोतो इव्हँजलियम जाकोबाच्या हितून पयलें जाकोबाचें शुभ वर्तमान हातूंत आमकां मेळटा आनी थंयसर आन्ना जी लेवीच्या कुडांतली आयिल्ली आसा आनी जोकी जो एक गवंडी अशें म्हणून खबर मेळटा तांणी तांचे उत्तर पिराय देवान तांकां भुरगें दिलें आंकवार मारिया जुल्मली ताका तांणी ल्हानूच आसतना देव तेंपलान भेटयल्ली भावार्थान ताची वाड केली शिकयली ताका भावार्थ कितें तो मागणें करूंक शिकयलें जावं स्तोत्रां म्हणूंक शिकयलें आनी हीच तांची दुवेक इतली बरे भाशेन वाड जाली म्हणून देवान वेंचून काडली आपणाच्याच पुताक हे संवसाराक हाडून तर पवित्र सभेक जरी तर जेजू मेळ्ळो जाल्यार ताच्या आवयक लागून आनी ताच्या आवयक लागून ताच्या बापाय आनी आवय म्हणल्यार आन्ना आनी जोकींक लागून तर जोकी आनी आन्ना पवित्र सभेक व्हडली गिरेस्तकाय आनी त्याच पासत पवित्र सभा तांकां मान दिता आयज आमकांय बी हीच परब उलो मारता आमची शेमाय शेपाय गिरेस्तकाय म्हूण ओळखून घेवं आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें थंयसर घेतलेलें आसा आनी तेवूय होच संदेश आमकां दिता की आमची आजो आजी आमची गिरेस्तकाय म्हूण ओळखून घेवंक जाय कित्याक थंयसर आमकां मेळटा बऱ्यो कोरन्यो तांच्यो बऱ्यो कोरन्यो दिसोन येतल्यो नात्रां उदेशी ती गिरेस्तकाय म्हूण आमकां कळटलें कित्याक तांच्या जिवितान जी गिरेस्तकाय आसा आनी गिरेस्तकाय कसली संवसारी वस्तूची न्ही जाग्याची प्रॉपर्टीची व्हडली व्हडली घरां दवरल्यात वस्तू दवरल्यात तांची न्ही बरी गिरेस्तकाय म्हळ्यार तांची बरी देख ताचो मोग ही की गिरेस्तकाय की दिसोन येतली पिळगेचे पिळगे आनी तांची जाणवाय
जी तांच्या आख्या जिविताची गिरेस जाणवाय आसा ती सगल्यांक परगोड जातली. भोगतां तांची मोहिमा गायतली, तांकां मान दितली जेन्ना ती ह्या संवसारांतले आपले पयण सारून वेतली तेन्ना. आयज ह्याच आमच्या आजो आजेचो उगडास करता तेन्ना दर एकल्याक होचलो खऱ्यांनीच हांव म्हजे आजो आजेक गिरेस्तकाय कशी म्हूण मानून घेता काय, ती म्हजी गिरेस्तकाय हांव ओळखून घेता काय. आयज जेन्ना आमी जोकी आनी आनाची परब करतात तेन्ना आमी आमच्या जिविताक कितें घेवन वेतोले काय. पयली सुवातेर नात्रां कशीं सगलीं आमी नात्रां घोडी आमची आजो आजी थोड्यांची मेल्यान जाय, थोड्यांचे आजो आजी आसत जाय. पयले सुवातेर आमी ओळखून घेवंक जाय वय म्हजी शेमाय शेपाय आजो आजी गिरेस्तकाय. कित्याक जरी तर तांचे केंस धवे जाल्यात जायत पूण हे केंस धवे खुणा जाणवायेचे रूप येते. तांणी आपल्या जिविताचो अनुभव आमकां दिल्लो आसा. जायते फावटी नात्रां भुरगीं अशें म्हणटात तूं सांगता तें ओल्ड फॅशन, तूं आमच्या मॉडर्न जनरेशनांतली न्ही. ती कितें सांगतात तें आमकां कांयचें कांय दिसता पूण तें कितें सांगतात ती आमच्या जिविताचे गूट सजमून घेवंक आदार करतात. वय घोडी त्या वेळार ते सजमून घेवंक त्रास पडटले पूण जें कितें ती सांगता ती आमच्या जिविताक व्हडली गिरेस्तकाय. कित्याक तांचे लागीं आसा जिविताचो अनुभव, ती व्हडली गिरेस्तकाय. दुसरे सुवातेर हीच आमच्या शेमाय शेपायचो गिरेस्तकाय म्हणल्यार तांचो मोग. आयज तांच्या आत गोरी मिरयो पडल्या जायत, तांचे कातीक तोंडाक मिरयो पडल्या जायत पूण ह्याच हातीन तांणी आमकां सांबाळ्ळी. ह्याच हातीन आमचे हात जोडून ताणें आमकां मागणें करूंक शिकयलें. हेच हात धरून ताणें आमकां भावार्थ शिकयलो. हो तो भावार्थाची गिरेस्तकाय तांणी आमकां दिली. ती आमी ओळखून घेवंक जाय. आमी आयज जर आमच्या भावार्थान वाडटा कित्याक आमचे शेमाय शेपाय आमचे पासून मागणें करी, आमची शेमाय शेपाय आमकां मागणें करूंक शिकय आनी ही भावार्थाची गिरेस्तकाय तांणी आमकां दिला. तेच भाशेन त्याच पालवान जावं ते शेमायच्या पालवान शेमायच्या इस्तिदान आमकां सांबाळ्ळी, शेपायन आपले वेंगेन आमकां सांबाळ्ळी. जेन्ना जावं ते आमी आमचे आवय बापायक भियेतालीं तेन्ना. आयज घोडी जाय ते आमचे शेमाय शेपाय ना जायत पूण ती आयज वयर रावन आमकां सांबाळटात, आपल्या मागण्यांनी आमचे पासून मागतात. इतले तेंप आमी जरी तर वायटांतली आमकां देव निवारता. कित्याक काय? कित्याक ती आसात मागणें करून दीस रात देवा सुरशें आसात, ती आमचे पासून मागतात आनी तांच्या मागण्याक लागून आमी हांगासर तांचो आशिर्वाद अनुभवंक पावता. आमकां वायटांतली आमकां निवारता देव कित्याक ती आमचो सांगात सोडिनात. मेल्यान जायत ती पूण आपल्या मागण्यांनी ती आमकां सांगात दितात. आनी तेच भाशेन आयज शेमाय शेपायचो दीस जरी तर आमी पाळटात जाल्यार शेमाय शेपायनूय आपल्या जिवितान कसली गिरेस्तकाय ती सोदूंक जाय. न्हूच नात्रांनी भुरग्यांनी पोंटरांनी पूण शेमाय शेपायनूय सोदूंक जाय आपल्या जिवितांतली कोण गिरेस्तकाय ती. तांची गिरेस्तकाय व्हडले ताणें जागे घेवन दवरल्यात ते न्ही, व्हडलें घर बांदून दवरलां ते न्ही, वस्तू करून दवरल्यात ते न्ही पूण तांची गिरेस्तकाय पयली म्हणल्यार तांची भुरगीं, तांची नात्रां, तांची पोत्रां. आनी त्या पासत तांणी आपली जिवितांतली कोरी गिरेस्तकाय ओळखून तांकां कितें दिवंक जाता हाचेर लक्ष ओडूंक जाय. पयले सुवातेर तांणी एक व्हड वस्त दिवंक जाता ती म्हळ्यार मोग, जो एक सारको मोग. जावं म्हज्या सगल्या भुरग्यांक हांव एक सारको मोग दितलो. ह्या पुताच्या भुरग्यांक हांव चड मोग करतां, त्या पुताच्या भुरग्यांक उणो मोग करतां अशें जायना. सगल्यांक एक सारको मोग. कित्याक ती भुरगीं नात्रां पळयतात शेमाय शेपाय एक मोदेल कसो. आवय बापाय देखून ती जाय तें कितें सांगची ना पूण आपले शेमाय शेपायक ती लागीं दवरतली कित्याक तांचेर ती विस्वास दवरतात. त्या पासत शेमाय शेपाय कशी आपली जबाबदारी ओळखून आपल्या नात्रांची एक सारको मोग करूंक जाय. जरी तर आपली भुरगीं देखून मोग करिना जायत, ती तांकां किकोन कोत्ता जायत पूण तांचो राग त्या नात्रांचेर काडूंक जायना. नात्रां तितलो फावो तो मोग दिवंक जाय जरी तो तांची आवय बापूय देखून तांकां किकोन कोत्ता जाल्यार. कित्याक
जोरी तर भुरगीं किकोन करीत पूण जो मोग नातरांक दिता ती नातरां त्याच मोग त्या आजो आजेक शेमाय शेपायक दितली ह्या पासत एक सारको मोग सगल्यांक फावो तितलो मोग दिवंक आनी हें करता आसतना न्हूच तांकां वस्तू दिवन गिरेस्त करूं पूण बरी देख दिवन गिरेस्त करूं म्हजीं नातरां जोरी तर वायट मार्गार चलतात म्हाका जबाबदारी आसा म्हाका हूक आसा तांकां सांगूं बाये बाबा अशें करचें न्हय कित्याक तांकां आयज जोरी तर कितें येतलें आनी जी तांच्या जिविताक उत्तली ती म्हणल्यार बरी देख मोग बाबात मागणी हें की तांकां जिवितांत फुडें व्हरतलें आनी तांचें जिवीत गिरेस्तकायेन भरतलें आयज जेन्ना जेजूचे शेमाय शेपायचो आमी उगडास करतात आमी आमच्या शेमाय शेपाय ही आमची गिरेस्तकाय म्हूण ओळखून घेवंक आनी तांकां फावो तो मान दिवंक मोग दिवंक आमी आयज नियाळ केला हें करता आसतना आयज किरीत भाशेन गोंयांत एक दुखाची खबर आयिल्ली आसा कालच्या दिसा जोरी तर गोंयच्या तियात्राच्या पालकाचो एक व्हड दिवो पालोलो आमी जाणात सेल्वी ताच्या जिविताचेर नदर घातल्यार एक जिविताचें सोत आमकां दिसून येता जो मनीस हांसून मारता ताच्या मरणाक जायते जाण रडोंक पावतात पूण जो मनीस मनशाक रडोवन मारता ताच्या शेवटाक मनीस हांसता तो मेलो म्हणून आयज सेल्वीचें जिवीत आमकां हेंच नियाळ करूंक उलो मारता वय जिवी आसतना दुसऱ्यांक हांसून खुशाल दवरूंक सारची गरज कित्याक म्हज्या जिविताच्या शेवटाक खंयच दुसरी मनशां रडटलीं पूण जोरी तर हांव दुसऱ्याक रडोवन दुखयता जाल्यार म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सगलीं हांसतलीं मेलो तो बरो जालो हांव खंयचेंय विचून काडटा काय दुसऱ्यांक हांसोवपाचो वो दुसऱ्यांक रडोवपाचो जिवी आसतनाच एक मनीस कसो एक शेमाय शेपाय कसो एक भुरगें कशें एक नातू कशें वो नात कशी आमी दुसऱ्यांक खुशाल करूं वावरूंक खेरीत गरजेचें आयचो संदेश आमच्या जिवितांत जिवंक दवर एकल्या करपा मागलें सगलीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सांत जोकी आनी सांत आना हांचे भोक्ती वरवीं आपल्या क्रिस्ती जिविताचें दायज ओळखून घेवन आनी क्रिस्ती पोरजेक तांची खरी भोक्ती आनी शिकोवण पसरावंक तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी आमच्या जाणट्या आनी उतार पिरायेर पावलोल्या नागरिकांचो बरो सांबाळ करूंक आनी बऱ्यो सवलती तांकां फावो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा सगल्या आमच्या शापाय शामाय पासत मागतना तांच्या नातू नात्रांनी तांकां मान दिवंक आनी जाता ते परी तांची मोगान सेवा करूंक तांकां आत्मीक जिविताचे गोठायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा आयज साविया फेर्नांडीस ही आपलो वाडदीस मनयता आनी ह्या मिसान तिणें आपलें इंतेसांव भेटयलां तिका बागयोंत आंतोनीचे विनोनीन सुबा आशिर्वाद फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा
मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दाना तयारीचे वेळार आमी गायन घेवया C23 पेज 38. सगळीं आमी उबी रावया म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बसयलोले तुज्या सुरगीच्या दायजान आमकां वाडो दी. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सूर काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या हिंद्याचो श्री सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजो दोर एका काळाक तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफो म्हूण करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाही करताय तुजे सोडवणेचो फूड तांकां लाभचे तांचे उत्तम जिविताचे दी आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागणेने आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती हिंगायता. Dolboranzo, sobresporto, s'organizzo, s'armonia dusza, poi bova, un sorghi, tu caso iso, sorvesporaci navi, yenata caso. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच कुशीन खुस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर खंयची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
सगळीं उबी रावया. Bavartați-o Borgotonia. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene il dolore. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene il dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपण युग्रास करता आनी हो जिविताचो अंडो आनी सर्वणची खास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बाकीन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची केली भाशेन आमची शेमाय शिपाय जी अंतरून गेल्यान तांची काकलूट कर म्हूण आमी मागता. तांकां जी इश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्तां जे पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात, कोण पिडेंत आसात, कोण नोकरी सोदतात. आमची शेमाय शिपायची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेली देवाची माये सांगाती बागेवन दवरता आनी सोर काणी तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक म्हणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून दीत धरून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरयता. तर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्या शांती सदां खाल तुमची सवे आसून एकामेका मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत जेवंक वेताना आमी गायन घेवया D24 पेज 60. Aşık
प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जोल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या, तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडीन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशीं केलीं. ह्या जेवणा वरवीं आनी बागेवन जोकींचे आनी अन्नाची विणवणी आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्या मंगळाराक तुमचे मोगाचें दोन ल्हान जालां 32,000 रुपया. आज सांजे 4:30 वाजतांचे मीस जाले उपरांत आमी एक सुवात तयार केल्या. त्या कुर्सांत एक कॉन्थरेल केला. तातूंत बायगेवंत आंतोनीची इमाज आमी घालतल्यो, कित्याक जायतो लोक येता आनी ती ओयले इमाजीक पळोवन रोजार करूंक सोदतात, कुशीन सोदतात. ते पासत तांकां हो सयेक दिवपाक ही केरीत इमाज जी भितर आहा ती आमी थंय पुरसांव काडून व्हरतल्यो आनी आशिर्वाद घालून ती भितर दवरतल्यो. ह्या दिसांनी हो वावर चलता. आयज मंगळार देखून तशें करूंक आमी येवजिलां. कॉन्फरादी लागीं मागता तुमी तुमचे ओप आनी मुर्सां घालून ह्या पुरसांवांत वांटो घेवंक. 4:30 मीस जाल्या उपरांत हे आमी करतल्यो. मीस जाल्या उपरांत कोणाक कुमसार जावंक जाय तांकां ही संदी मेळटली. थंयसर फादर हायसीन कुमसाराक बसतलो. सर्वेस्पूर तुमची सोवें आसूं. तुमची सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळ उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खावतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलार, नोमान तुका जाणवायेच्या सागरार, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, भोर म्हजें मौन जाणवायें, पेटूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुडण्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगीत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपद्रे, म्हज्यो हुस्की आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगीत आसले बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोदींतलोय म्हाका निबार. हे वेळार तुका जाय तें माग. ओचुऱ्यांच्या बागेवंत तातूंत तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा. तर तुजे पदवीदार मजतींक हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेव सारकेले बरे गुंवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन.